देशाची 15वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज 25 जुलय दिसा राष्ट्रपती म्हणून सोपूत घेतलो। संसदेच्या सेंट्रल हॉलांत हो सुवाळो जालो। द्रौपदी मुर्मू हांकां सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामणान पदाचो आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो। द्रौपदी मुर्मू ही देशाची अध्यक्षपद सांबाळपी पयली आदिवासी बायल। रामनाथ कोविंद हांणी राष्ट्रपती भवनांत द्रौपदी मुर्मूक फुलांचो तुरो दिवन तेका येवकार दिलो। नव्यान वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्षाक गार्ड ऑफ ऑनर दिलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश रामणा, उपाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, मंत्रिमंडळाचे वांगडी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनैतिक मिशनाचे मुखेली, संसद वांगडी, सरकाराचे मुखेली, नागरी आणि लष्करी अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या भाशणांत म्हटले की हांव स्वतंत्र भारतात जमिल्ली देशाची पयली अध्यक्ष। देशाच्या सर्वोच्च पदाचेर वेचून हाडिल्ल्यान हांव सगळ्यांचे उपकार आठयता। समाजाचे कल्याण हे म्हजें ध्येय। फुडाराक आपूण चड नेटान काम करतली अशें तिणें फुडें म्हटलें।